परत एक फावट येवकार तुमकां आमच्या वसात विजय सरदेसाय. म्हाका एक सांगात, ही विजीट आशिल्ली खूब म्हत्वाची आशिल्ली फ्रॉम इलेक्शन स्ट्रॅटजी पॉयंट ऑफ व्यू. आतां म्हणटात की 20 जाणांची नांवां काडल्या. कोण आसा ह्या 20 जाणां भितर? आय एम नॉट आस्किंग युअर नेम्स, बट कसले तरेचे आमदार आनी कसले तरेच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या 20 जाणां भितर आसात? 20 जाणांचे आय थिंक दीस इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ समबडीज इमॅजिनेशन. म्हाका खबर ना हे 20 जाणां डिसायड केले ओ ना केले ते, आनी आय डोंट हॅव एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ दीस. आय डोंट थिंक आय शूड कॉमेंट ऑन दीस. What is the strategic view about polls that Congress is going to take? See, the Chief Minister Digambar Kamath, after he has taken over, has managed to win most of the elections that have taken place. Mostly, he has won all the elections, including one by-election in the assembly, one by-election for the Lok Sabha elections, the Panchayat elections, the Zilla Panchayat elections, and the municipal elections. So that means the Congress is on a winning streak for the last 4.5 years. So I think we have to only capitalize on this winning streak and give good candidates who have basically worked for the last 4.5 कांय years. दिसा पयलीं तुमचे मंत्री म्हणटाले की आमकां अलायन्साची गरज ना, आज म्हणटात गरज आसा. वॉट हॅज हॅपन्ड बिटवीन दीज 4-5 मंथ्स जंय भाशा बदलली? Now, alliance is important for seeing that secular unity is maintained. However, alliance करताना देणे घेणे जे कितें आसता, बार्गेनिंग आसता, तेन्ना द ज्युनियर पार्टनर should also be aware of his strength or weakness. The alliance should not be utilized to create disunity. It has to be made to both have to तुमचे हे कितें be together. कितले एनसीपीक जागे? NCP has to be reasonable about its own strength and demand. हांव तसो एनसीपीन कितें डिमांड करप तें हांव सांगूंक शकना. तुमची कितली दिवपाची तयारी आहा? जे तांकां गेले खेपे मेळ्ळात ते म्हाका दिसता तशेंच तितल्याच नंबरान आसूंक जाय तें. कित्याक तशें जर वाडयलें जाल्यार यू वील फायंड डिसेंशन विदीन द काँग्रेस एंड देन दोज सीट्स बिकम डिफिकल्ट. गेले खेपे एनसीपीन फातोर्डाचें डिमांड घाल्लो. लास्टाक फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन एनसीपीचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट म्हणून उबो रावले आनी वोट डिवायड केले आनी काँग्रेस पडली. सो एनसीपी डिमांड करतनाय बी ताणें अशें एस्पिरंटांक इतलें फुलोवंक जायना की फायनली डिसयुनिटी जावन कॅन्डिडेट पडटा. तशें जालें जाल्यार तें अलायन्स आसूनय फायदो ना अशें दिसता. सो रायट नाव यू पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दॅट लास्ट टायम तांकां जितले दिल्ले ताच्या की चड दिवपाची गरज ना म्हाका आनी ताणें तितल्याचेर समाधान मानपाक जाय. मानूंक जाय कित्याक वन हॅज टू बी प्रॅक्टिकल की खंय आपली स्ट्रेंथ आसा ना थंय तुज्यान मागूंक जायना. सो स्ट्रेंथ तांची तांकांय खबर आहा ते खंय स्ट्रॉंग आसात खंय ना ते. सो आय डोंट थिंक फॉर सेक ऑफ बार्गेनिंग ऑर फॉर सेक ऑफ पॉस्चरिंग you may demand something more, but actually what is their strength, I think they are aware and the Congress is also aware where they are strong. एक गजाल आसा की सगळे जाण म्हणटात की अण्णा हजारेचो मुवमेंट आणि मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचें आंदोलन ह्या दोन गजाली उपरांत काँग्रेस डिसायडेड टू गो फॉर कोलिशन. बिफोर दॅट दे वर कॉन्फिडंट दॅट दे कॅन गो अलोन. ना म्हाका दिसना. सी काँग्रेस कॅन गो अलोन इवन नाव, बट टू मेक मॅटर्स इजी, to ensure secular unity, alliance may be necessary. But Congress is a 125-year-old party. It is not on crutches in Goa. It is having its own strength. So nobody should feel that we have been forced to enter into an alliance or some weakness. It's not at gunpoint. That is not the case. But alliance may be necessary to maintain secular unity. Anna Hazare issue is not affecting Goa in any which way. गोंयांत लोकपाल जें हाडूंक जाय आशिल्लें तें इमिजिएटली गव्हर्मेंटान केल्लें आसा. सो आय डोंट थिंक देर इज एनी रिजन फॉर अण्णा हजारे मुवमेंट टू एंटर गोवा बिकॉज वॉट एवर हॅव बीन देअर डिमांड्स हॅव बीन फुलफिल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. एक गजाल जाता की सेंटराक स्कॅमात जाला पक्षाची प्रतिमा खंय तरी हें जाल्या, ताजे उपरांत करप्शनाची इश्यूचेर पक्षाची प्रतिमा हें जाल्या आनी त्याच प्रमाणे लोकल इश्यूज आसात, एमओआय सारके इश्यू आहा आनी एजिटेशन्स आहात. इन दीस सिच्युएशन काँग्रेस डजंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क ऑफ गोईंग अलोन. ते म्हणटात की जे कोण बरोबर येवपाक शकतात सगळ्यांक बरोबर घेवन या. दॅट इज द बेसिक, दॅट इज देअर एट द बॅक ऑफ युअर माइंड. No. Basic election strategy is to win an election. One cannot use an election as an experiment in a laboratory. कि बाबा आमचे लागतले वा ना लागतले. This the BJP has done because that is why they have not won. We have been winning.
So we have to know how to conserve and protect and promote our ideals, our ideology. So to do that, people who are having common ideology need to be taken on board. Therefore, I feel that it is not a compulsion, but it is a necessity given the need to preserve secular unity. एक गजाल जावपाक शकता आनी जाचो सगळ्यांत भंय आहा जे फाटले खेपेक जाल्लें की तुमचे मंत्री आमदार स्वताच्या पुतां खातीर धुवा खातीर बायलां खातीर तिकेटी मागतले आनी जर दिल ना लास्ट मिनीट पार्टीक डीच करतले हो भंय दिसना परत हें अशेंच जातलें म्हूण आतां वेल्यान संख्या वाडल्या पण हायकमांड जाणा गोंयांत कितें चल्लां तें आनी म्हाका दिसता तांणी विचार केला अशें सिच्युएशन आयल्यार कशें वागप तें ताजेर हांवें आनी तुवें उलोवन कांय तातूंत फरक पडूंक शकना सो म्हाका दिसता हें आमी हायकमांडाचेरूच सोडपाचें हाव बीग कॅन बी द प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम वेदर इट इज अ प्रॉब्लम ऑर नॉट that also is a question whether so I think we have to leave it at that. I think it's the high command, they have got a system of giving tickets, allotting tickets. Nobody can ignore that last minute nominations to people may not get us the seat because आता अशी wave तयार करून election जिखप is not very easy. One has to do person to person marking. So अशा हातून जो कोण politically relevant आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो विनेबल बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑन वर्क आय थिंक वन विल नॉट एबल टू इग्नोर दिस. The major debate within the Congress party right now is that apart from the family issue is loyal congressmen काय आयात केल्ले उमेदवार दुसरे पक्षांतल्यान जंय खंय तरी तुमचे प्रामाणीकपणान पक्षाचे काम करपी मनीस फाटली 5-5 वर्सां काम करपी मनीस खंय तरी दुखावल्यात. म्हजें तरी ओपिनियन म्हजें पर्सनल ओपिनियन पार्टीचें ओपिनियन इज बेस्ड ऑन assurances given by the leadership to people who have joined the party. But my personal opinion is that people who work for the party are certainly winnable. If everybody helps them, they can win the seat. So त्यांना import करप भायल्यान मनशाक that does not augur well for the party. It eventually causes dilution of ideology because आमचो जो कॅन्डिडेट आहा त्या कॅन्डिडेटाक पयले कितें तरी काँग्रेस पार्टीचे सिद्धांत मानून तो फुडें सरता. सडनली भायल्यान मनशाक हाडून ताका कॅन्डिडेट करप हें आमचे पार्टीक शोभना. म्हाका दिसता दीस कॅनॉट बी इग्नोर्ड कित्याक मनीस जो लॉयलिस्ट आहा ताकाय बी पासियन्स कितले मेरेन आसतलें तो एक क्वेश्चन मार्क आसता. हांव नकळो इन केसीस वेर पीपल हॅव कम इन थंय कितें जातलें तें बट एटलीस्ट फॉर मायसेल्फ आय नो वन थिंग फॉर शुअर दॅट पर्सन हू हॅज द सेक्युलर आयडियोलॉजी ऑफ द काँग्रेस एंड हू इज गॉन अहेड विथ इट सडनली जर भायल्यान कोणाक हाडिल्लो जाल्यार मनीस काम करता तो उगी रावंक शकना आनी दॅट मे क्रिएट डिसयुनिटी दॅट मे क्रिएट रिबेलियन एंड I don't think anybody can ignore this. The party needs to be aware about the rebellion streaks. 100% the party cannot ignore loyalists. Loyalists cannot be taken ज्या for जाग्यार granted. एश्युरन्सीस दिल्ले आहात थंय कशी टॅकल करप ते आतां एश्युरन्स दिल्ले ते मनशांचेर आहा ते कोणें एश्युरन्स दिलां आनी कोणें कितें दिलां तें म्हाका कांय खबर ना पूण तें जर कोणें एश्युरन्स दिलां जाल्यार ही मस्ट हॅव वेड हिज डिसिजन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डिसिजन वेदर दॅट ऑगर्स वेल फॉर द पार्टी ऑर नॉट. Any decision or any assurance has to be pro-party. It can't be against the interest of the party. So, ते मेजून ताणें What is it? Winnability काय loyalty? विनेबिलिटी इग्नोर करूंक शकना पूण लॉयल्टी इज आयडियोलॉजी. आमची पार्टी एक आयडियोलॉजी घेवन आहा. वी कॅनॉट बी BJP. वी कॅनॉट हॅव ओवरनायट स्विच ओवर ऑफ आयडियोलॉजी. सो आयडियोलॉजी जर डायल्युशन जाली जाल्यार आमचो body politics and problem jata. We then are suffering from a crisis of identity which we should not invite. This is a problem which we should try to avoid. People who come overnight, I have not actually mixed or तुझे भितर हें जावंक ना ते, they have not actually correlated themselves to your ideology. So I don't understand how they will be like fish out of water in the Congress party. So how will you go with them? What if that candidate is winnable? Candidate winnable बरें हा पूण candidate winnable आसा तुजो काँग्रेस candidate जो पडला तो winnable कित्याक न्ही. सगळ्यांनी जर ताका तेंको दिलो सगळ्यांनी जर ताका सपोर्ट केलो जाल्यार तो कित्याक जिखना.
आनी म्हाका दिसता वेन यू आर इन पावर तुजे मनीस तुजे बरोबर जे रावल्या जे कोण थोडे मतां खातीर पडले आसत तांकां तांचे फाटल्यान रावप आनी तांकां जिखून हाडप ही लिडरशीप न्ही ही पार्टीची लिडरशीप इम्पोर्ट करून हाडप म्हणटा दीस इज नॉट दीस इज There should be a balance between both. there has to be a balance there has to be winnability cannot be ignored. Otherwise, there will be rebellion. There will be rebellion. You cannot ignore this reality Hmm. that there can be rebellion if you ignore loyalists. Hmm. I think the high command is to आमी consider म्हणटात this. की फेब्रुवारी मार्चाक इलेक्शन जातलें सगळ्याक बोवाळ जाला आनी एट दॅट क्रुशल जंक्चर तुमी शेजारी म्हणून म्हणटा की खंय तरी लिडरशीप चेंजाचो बोवाळ पडला लोक म्हणटात की शाह कमिशनाचो रिपोर्ट आयलो की एक्शन जातली कॅन काँग्रेस एफोर्ड सच कायंड ऑफ थिंग्स एट दीस जंक्चर दोन गोष्टी आहा हे लिडरशीप चेंजाची जी हवा जाली ही हवा गोंयान सोडून चड दिल्लीच्या पेपरांनी जाली it is very clear that some PR agency was employed to create this whole big issue of illegal mining. आता इल्लिगल मायनिंग ना अशें म्हणून हांव म्हणना इल्लिगल मायनिंग आसत शाह कमिशन म्हणटे आमचे काँग्रेस सरकार काँग्रेस लेड UPA हॅज अपॉइंटेड शाह कमिशन टू चेक इल्लिगल मायनिंग इन ऑल द स्टेट्स इन इंडिया नॉट ओनली इन गोवा सो देर वॉज I don't understand why the reason for this hue and cry suddenly and why the trial by the media before the commission can submit its report कोणाक भायर उडयतले कितें एक्शन जातली कोण एक्यूज जातलो हें पयलेंच स्पेक्युलेट कशें करूं येता आनी म्हाका You said a PR agency was employed. I feel that there was a vested interest who Of had whom? see there was a regional plan गोंयचो regional plan 2021 म्हणटा तो आतां फायनलायज जाल्लो आसा थंय इको सेन्सिटीव झोन्स म्हणटा ते राखिल्ले आसा सो चड कन्वर्जनां जावंक नात शकनात जावंक नात बरोबर. कित्याक दे हॅव बीन व्हेरी स्ट्रिक्ट बरोबर एंड this has been conceptualized by very big people like Charles Correa Yeah, like Dilma बरोबर Cruz. बरोबर सो आख्खा आनी जेन्ना एक सेट प्रोसिजर वापरला म्हाका दिसता देर वर लॉट ऑफ वेस्टेड इंट्रस्ट हू वॉन्टेड टू चेंज देयर लँड यूज and these people must have invested crores of rupees in buying lands in Goa which are now remaining Idle. green and idle. so green urta तांकां vested interest आशिल्लो की लिडरशीप चेंज जावन ते ग्रीन आसा ते कन्वर्ट जावचें सो दीस facet of the conspiracy. You are making a very sensational allegation that a Goan politician who wanted to mend regional plan. I'm not saying a employed- Goan politician. I'm saying that vested interest, कोणाचे? business lobbies, From where? especially people who have invested in land. From Goa, from Delhi, from where? No, they can be from Delhi. You know that a lot of Goan lands were bought by people from outside. So This- Goan politician is not involved in it, or he is involved in it? Naturally, this thing cannot happen. ताळी मारतलो जाल्यार दोनूय हात जाय पडटा एकूच हातान So politicianaचो दुसरो हात आसा. आसूंक शकतात न्ही कित्याक जे भशेन आवाज जातालो तातूंत दिसतालें की कोणाचें तरी इन्वॉल्वमेंट आहा आनी सर्टनली देर वॉज कितें तरी रिजल्ट येवचे पयलींच आवाज जालो की बाबा हांगा चेंज जाता आनी कितें जातलें हें जातलें शाह कमिशनान रिपोर्ट दिवंकूच ना रिपोर्ट दिवचे पयलींच लिडरशीप चेंजीचेर उलोवपाक लागले सो म्हाका दिसता एंड लिडरशीप चेंज एट दीस That whole thing was orchestrated, it was 100% orchestrated and it is going on also and regional plan is at the bottom of it. could be at the bottom of it because nothing else is visible आनी कितें दिश्टी पडटा की बाबा वेस्टेड इंट्रस्ट आहा आनी तें पसून आतां लिडरशीप चेंज कित्याक लास्ट मिनिटाक जेन्ना तो This इलेक्शन is out of desperation. this could be out of desperation and secondly it is a fact that he under his leadership you have won many elections it is also a fact that Shah Commission is as yet not come out with any report so let us wait for the report and if anybody is guilty we are sure that Congress is not going to let them lose So they will suffer for sure So ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत सोपयतात खूब महत्वाची गजाल सांगला विजय बाबान वता वता की खंय तरी दिगंबर कामतीक डिसलॉज करपा फाटल्यान खंय तरी रिजनल प्लॅना भितर बदल घडोवपी शक्ती आपल्या स्वार्थ साधून घेवपा खातीर एक PR एजन्सीक अपॉइंट करून हें सगळें नाटक करतात म्हणून सनसनाटी आरोप केला हाजेर आमी मुलाखत हांगा सोपयतात तुमी आयले इतली बरी मुलाखत आमकां दिली फातोड्डेचेर उलयले काँग्रेसीचेर उलयले थँक्स लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू